तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेरपर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक आशिल्ल्या सवालाक तुमची जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळसिया. कोण पयिल्ल्यान सारकी जाप कमेंट करता गे नेक्स्ट व्हिडिओर तांकां उल्हास पटयता. आदल्या व्हिडिओर पयिल्ल्या सारकी जाप कमेंट केल्ल्याचें नांव व्हिडिओच्या अखेरीक तिळशिता. तर आतां चड गळय करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया. पयलें सवाल, जेजू प्रमाणे वर्तो उपादेश खंयचो? सारकी जाप ऑप्शन ए देवाचो आनी पेल्याचो मोग कर. मातेवाचो वांजेल 22 अध्याय 37 to 39. जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सुरेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति वर्तो आनी प्रथम उपादेश. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. दुसरें सवाल, नोयेन आवृ देवलांगी पळोवंक पयिल्लें खंयच्या सुकण्याक तारवातावन भायर धाडलें? सारकी जाप ऑप्शन डी कावळो. उत्पत्ती ग्रंथ 8 अध्याय 6 आनी 7 वळ. 40 दीस सोंपतस नोयेन आपणा केल्ल्या तारवाचें जणल उक्तें केलें आनी एका कावळ्याक भायर धाडलो. तिसरें सवाल, अब्राहमाच्या बायलेचें नांव कितें? सारकी जाप ऑप्शन बी सारा. उत्पत्ती ग्रंथ 17 अध्याय 15 वळ. देव अब्राहमाक सांगी लागलो, तुजी बायल साराय ह्या फुडें साराय न्हय, बागार सारा म्हूण आपयतलोय. चवथें सवाल, सिंहाच्या दोलींत कोणाक घाल्लें? सारकी जवाब ऑप्शन सी दानियेलाक. दानियेलाचें पुस्तक 6 अध्याय 17 वळ. तेन्ना रायान दानियेलाक धरून हाडूंक आनी ताका सिंहाच्या दोलींत घालूंक फर्मायलें. पांचवें सवाल, सुंक वसूल करची व्याप्त कर नासुल्लो जेजूचो शिस कोण? सारकी जाप ऑप्शन सी मातेव. मातेवाची सुवार्ता 9 अध्याय 9 वळ. जेजून सुंका कट्यार बसोन आशिल्ल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें, ये म्हज्या फाटल्यान. मातेव उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. सवें सवाल, खंयच्या शहराक 7 दीस बावडो काडल्या उपरांत शहराच्यो वणदी कोसळून पडल्यो? सारकी जाप ऑप्शन डी जेरिको. जोशुआ 6 अध्याय 20 वळ. लोकान बोबाट मारली, येजाक आनी कोंब फुंकले. कोंबाचो नाद आयकतच लोकान झुजाची व्हड बोबाट मारली. शहराचे पागर कोसळून पडले आनी लोकान शहराचेर धाड घाली. अशें ताणें शहर स्वाधीन केलें. सातवें सवाल, नव्या सल्ल्यांतलीं सडावत पत्रां कोणें बरयल्लीं जावन आसात? सारकी जवाब ऑप्शन ए पावलान. रोमागरांक पत्र 1 अध्याय 1 वाक्य. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान. 8वें सवाल, इजिप्तांत फाराव्याच्या सपनाचो अर्थ कोणें सांगलो? सारकी जवाब ऑप्शन सी झुजेन.
उत्पत्ती ग्रंथ 41 अध्याय 15 to 16 फाराव्यानं जुजेक म्हळें, म्हाका एक सपन पडलें, तूं कसलेंय एक सपन आयकोन ताचो अर्थ दिवंक शकताय म्हणून सांगिल्लें हांवें आयकलां. जुजेन फाराव्याक जाप दिली, हांव न्हय, बागर देवच जाप दितलो. पवित्र पुस्तकांतलो शक्तिवंत मनीस कोण? सारकी जाप ऑप्शन सी, सामसांव. न्यायकर्ते पुस्तक 16 अध्याय 17 वळ. सामसावन म्हळें, म्हज्या माथ्याक येदोळ वाकर लावंक ना, कित्याक जल्मातावन हांव देवाचो नाजीर. म्हज्या माथ्याचे केस तासल्यार म्हजी सकत म्हजे तावन वेतली आनी हांव अशक्त जातलों. निमाणे आनी 10व्या सवाली सारच्या आदीं आदल्या व्हिडिओंत पयल्या सारकी जाप दिल्ली जावन आसा. जॅनेट फर्नांडीस हिका अभिनंदन पटयता. 10वें सवाल, जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्लेंस पयलें कोणाक दिश्टीक पडलो? ह्या सवालाक तुमची जवाब कमेंट बॉक्सांत तिळशिया. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.